मुख्यमंत्री आसना गोंयान, कांय मंत्री हॉस्पिटलान, राज्यपालान करचो हस्तक्षेप, काँग्रेसीन केली राजभवनार वचून मागणी. भाजपाचे कांय आमदार जाल्यात देस्पेराद, पर्यायी सरकार घडोवपा खातीर येवन मेळटात काँग्रेसी, चेल्ला कुमारान केलो गप्पस्फोट. ईडीसी उबारतली स्टार्टअपाचे इन्क्युबेशन केंद्र, महामंडळान केली अमेझॉन कंपनी लागीं कबलात. बेगीन लक्षांत आयले आनी बेगोबेग उपचार जाले जाल्यार देंवतलें ब्रेस्ट कॅन्सराचें प्रमाण, कॅन्सरांतल्यान साल्वार जाल्ल्यांचें गोंयान अधिवेशन. आतां खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री नाशिल्ल्यान गोंयचें प्रशासन हाल्लां, तातूंत बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी काँग्रेसीन राज्यपालांकडेन केल्या. शुक्रारा तांणी राज्यपाल मृदुला सिन्हाक मेळून निवेदन दिलें. दुयेंत आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा सयत कांय मंत्री राज्यांत नासतात तेन्ना मुख्यमंत्र्यांच्या भलायकेचो रिपोर्ट जाहीर करचो अशें तांणी मागलां. अमेरिकेच्यान उपचार घेवन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार ब्रेस्तारा गोंयांत परतलो. ऑपरेशन केल्ल्यान विधानसभा अधिवेशनाक नाशिल्लो सुदीन ढवळीकरय कामाक लागला. फ्रांसीस डिसोजा आनी पांडुरंग मडकयकार हे दोनय मंत्री अधिवेशनाकय नाशिल्ले आनी अजून हॉस्पिटलांत आसात. ताका लागून प्रशासन पुराय कोसळ्ळा. देखून राज्यपालान हस्तक्षेप करचो अशी मागणी काँग्रेसीचो गोंय विभाग प्रमुख चेल्ला कुमार आनी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केल्या. Who has signed the papers of important so many day-to-day activities used to happen in the government? Because he has not given a power to anybody else to sign on behalf of the Chief Minister. Tomorrow someone can even raise a question about the authenticity of the signature itself. When he is not here in the country, there should be only two things. Either Chief Secretary or some secretaries might have taken the file to all along to US and got a signature for each and every this thing. Then it comes about the question of wastage of money. आज जे आमी गव्हर्नराक जे मेळपाक गेलात ते CLP आनी PCC सगळे जॉयंट गेल्लात, पूण आमचे डेलिगेशन म्हणजे सगळ्यांकच आपयले नात. दोन्ही सायडीचे PCC आनी CLP जॉयन केलात आनी आमी तांकां मेमोरंडम आजय आमच्या महामहिम गव्हर्नराक दिल्ले आसा की आमी उगडास करून दिलो. पयलीं आमी 16 एप्रिलाक पयलीं गेल्ले, मागीर 9 मेक गेल्ले आनी आज तिसरी पावटी वयतात. 4-5 दिसांनी चवथ. पूण जे इतली वर्सां चवथीचे पयलीं जे लायटीचे झगमाट जावपाक जाय आसले, उजवाड जावूं जाय आशिल्लो, तो ह्या वर्साक दिश्टी पडना आमकां. दुसरी डेवलपमेंटाच्या नांवाचेर आज अनेक आमकां 2 फायनान्शियल इयर जाली. 17 साकून आयज 2 फायनान्शियल इयरा भितर आमकां प्रॉमिसीस खूब दिवप जालात, पूण प्रॅक्टिकली हायवेचें जर काम सोडीत, NH-17 जर काम सोडीत जाल्यार बाकीच्या ग्रामीण भागांनी खंयच्याच आमदारांचें काम चालू ना. आमी हे आमच्या महामहिम गव्हर्नर तुमी नदरे हाडून दिल्ले आसा की केरला भितर आसा एक मोठे हानी जावन म्हणटा अशें. आयज केरला खंय तरी 10-15 वर्सां फाटीं गेली अशें म्हणटात. ती नैसर्गीक हानी जावन, पूण गोंयांक तशी नैसर्गीक तशी हानी जाली ना. पूण गोंयांक जेन्ना अशें डेवलपमेंट कांय जालें नासले कारणांनी आयज अशें हानी जाल्या गोंय फाटीं वयता. आज गोंयची तरक्की फुडें जावपाक जाय आसली ते खंय तरी फाटीं वचपाक लागले आसा. अशें सविस्तर जे ज्वलंत प्रश्न आसात ते आमी सविस्तर तेंचे नदरे हाडून दिल्ले आसा. आमी जो विरोधी पक्ष आसा तांकांय जाणून जावपाक जाय. हेची आमी परत एकदां गव्हर्नरा कडेन मागणी केली. त्याच बरोबर एक सादो ऑफिसर जर परत जॉयन जाता मेडिकलाक साकून मेडिकल ग्रावंडाचेर, तेची तुमी फिटनेस सर्टिफिकेट विचारतात. जो मेरेन तो फिटनेस सर्टिफिकेट आनी ताका तुमी जॉयन जावपाक दिना. आयज गोंयांत मुख्यमंत्री कितें जाय तेन्ना येता, जाय तेन्ना वयता. तो फिटनेस आसा कोण हें करतलो? स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्याक सभापती प्रमोद सावंतान झेंडावंदन केल्ले. ताकाय चेल्ला कुमारान हरकत घेतली. ताका पयलींच मंत्र्याचो दर्जो दिलो काय कितें म्हणून तो विचारता. It has never happened in the history of the independent India. So that means the government BJP, by knowing all these legal formalities, they have permitted the speaker alone to unfold the national flag. They might have internally inducted him as a minister and removed him from the speaker post. So morally the speaker has lost his credibility to sit in the chair for further even 1 minute. Internally, before telling the public, within the 4 walls of Raj Bhavan, I don't know whether governor has
given an oath of secrecy and everything for as inducting as a minister. राजभवनांतल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. एका पक्षांतल्यान फुटून आमदार दुसऱ्या पक्षान वचपाचे आसात अश्यो वावड्यो सोशल मिडियाचेर अजूनय पातळीत आसात आनी मागीर त्या पक्षाचे फुडारी त्यो फाफडूनय उडयत आसात. पूण खऱ्यांनीच भितरल्यान कितें तरी चल्लां? काँग्रेसीचे जबाबदार फुडारी सांगतात भाजपाचे कांय आमदार देस्पेराद जावन तांचे लागीं उलोवणी करपाक लागल्यात. पक्षांतरां ही गोंया खातीर आतां नविवादीत उरिल्ली ना, पूण फुडले विधानसभा वेंचणुकेक अजून 3 वर्सां उरल्यात. तरीकय सध्या राजकीय खवदळ सुरू जाला. कांय दीस पयलीं मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकरान सांगिल्ले काँग्रेसीचे फुडारी आमकां मेळून सत्ता बदलाची उलोवणी करपाक लागल्यात आनी आतां काँग्रेसीचो निरीक्षक चेल्ला कुमार त्याच्याकय फुडली गजाल सांगता. पळयात. Why you are asking about Viswajit Rane? Forget about Viswajit Rane. So many BJP MLAs are in touch with us. Yes. Let their conscience says no. So we will come out with a clean. There is a way. You also knows, your conscience also knows, your inner mind knows the way how to replace the government. So things are moving in this right direction. How long it will? I have told very clear, categorically. I am telling now also. Many of the MLAs from the ruling side are in touch with me. There is no doubt about it. I don't want to disclose the name. I am not a person to backstab someone. Okay. I am very clear. Everybody sitting in the cabinet, each and every minute, they are themselves feeling ashamed of continuing in the cabinet itself. So everybody has told me that wait for a little time, the time is coming nearer, time is coming nearer. Well, I don't want to disclose the names of any individual. But what are we are very clear. They are telling very clearly there is a total failure in the governance. Some of the ministers somewhere accidentally or incidentally somebody has mentioned it also. Yes, the absence of chief minister has told that impact is there. There is a total administrative collapse is also there like that. So some people have mentioned. I don't want to mention who has mentioned this. I don't want to go into that. काही जण सांगतात काँग्रेसीचे काय आमदार फुटून भाजपात वतले, जाल्यार काय जण म्हणतात भाजपातले काय आमदार फुटून पर्यायी सरकार घडयतले. आर्थीक उदरगत महामंडळ 1200 कोटी रुपया मोडून दोनापावला 5000 लोकांच्या बसपाची व्यवस्था आशिल्लें परिशद घर बांदतले. फुडल्या म्हयन्यात तांचे टेंडर भायर सरतले. तशेंच नव्या स्टार्ट ॲपा खातीर इन्क्युबेशन केंद्र उबारपा खातीर EDCन ॲमेझॉन कंपनी लागीं कपलात केल्या. शुक्रारा EDCच्या बोर्डान वर्सुकी जमा खर्चाचो ताळेबंद मंजूर केलो. ह्या महामंडळाक पूर्व वर्सा 117 कोटी रुपयांचो महसूल मेळ्ळो आणि EDCचो अध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळेकार सांगता ताका फायदो जालो 86 कोटी रुपया. खंय तरी पूण आमी कमी पडल्या कन्वेन्शन टुरिजमाक टॅप करपाक, जो एक आयज बरो व्हडलो टुरिजमाचो शेअर खाता. हो टुरिजमाचो शेअर आमकां गोंयांक मेळचो म्हणून सरकारान हो एम्बिशियस प्रोजेक्ट हातान घेतला. गोंयचे स्वताचे 3000, 4000, 5000 अशे कॅपॅसिटीचे कन्वेन्शन सेंटर आसचें, एक्झिबिशन ग्राउंड आसचो. ताका लागून दोनापावल जी जमीन सरकाराची आशिल्ली ती EDCच्या ताब्यान दिवन EDC मार्फत हे कन्वेन्शन सेंटर साकार करपाचो स्वप्नय आमी हातान घेतला. ताजेर ट्रान्झॅक्शन एडवायझर अपॉयंट जावन आतां कन्सेशनल डॉक्युमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो इज इन फायनल स्टेजीस. ते म्हाका दिसता बाय दीस मंथ एंड वी शूड फायनलायज एंड देन पुट इट आउट फॉर बिडिंग. वेबसायटीच्या सेवे खातीर EDCन ॲमेझॉन कंपनी लागीं कबलात केल्या. तांणी नव्या स्टार्टअपाक तेंको दिवपाचें उतर दिलां. पयर आमच्या बँगलोर विजिटान आमी IIM बँगलोर हाचे कडेन IIM बँगलोर तांचो एक NS राघवन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्युरियल एक्सलन्स म्हणून एक तांणी चालू केल्ली संस्था, तांचे बरोबर भासाभास केली. मेनली ती आमी जो 5 कोटीचो सीड फंडींग नव्या कंपनीक स्टार्टअपांक लागून दवरला ते कशें डिसबर्स करप हाजेर ही भासाभास आशिल्ली. कशें मॅथोडॉलॉजी फॉलो करप, वॉट इज द प्रोसेस, वॉट इज द ट्रान्सपरंट प्रोसेस टू बी फॉलोड फॉर दीस. आमी एक ॲमेझॉन ह्या कंपनी बरोबर बरीच आमची भासाभास जाली आनी तांणी दे हॅव एग्रीड टू सपोर्ट दीस EDC इग्नायट इनोवेशन हब by way of lot of free things which Amazon gives, mainly the cloud service, the technical support to guide the startups that are being
incubated in our incubation center, marketing support to market their products on Amazon platform free of cost. When the coordination between venture capitalist, angel funding, between various other institutions with the incubatees so that they get the best of the services. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आंगार बेश्टी एक चेड्डी घालून मध्यानराती उपरांत ताळगांवां लोकांच्या घरांनी घुसपी चेड्डी चोराक निमणे शुक्रारा पुलिशेन धरलो. आंगाक तेल काडून आनी फकत एक चेड्डी घालून हो चोर भितर सरतालो आनी फकत बायलांच्यो अंडरवॅरी चोरतालो. केन्ना केन्ना थोडे पयशे फारायतालो. ताळगांवच्या लोकांनी कागाळी करून पासून पयले थोडे दीस पोलीस ओगीच राविल्ले. पूण ल्हवू लोकांचो प्रेशर वाडपाक लागलो तेन्ना पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 457, 380 आणि 354 कलमां खाला ताचेर FIR केले आनी ह्या विचित्र चोराक सोदून काडपाच्या कामाक लागले. शुक्रारा तांणी ताका धरलो. On receiving the complaint, we have registered an offence under different penal sections, and we commenced our investigation. During the investigation, we came to know that a person was seen early in the morning wearing an underwear and moving around suspiciously at the scene of crime. So, taking the descriptions and the information available, and from our informants, we managed to track him down at Taligaon. And we interrogated him. We came to know that this person is not of a sound mind. We will subject him for medical examination to get the exact medical records of the said person. We have found some incriminating articles connected to the scene of crime, and also the person has shown us the modus by which he would enter the flat by getting through the staircase. But it is only a bit puzzling as to when there are security guards present in the building, how this person could just come from the back door entry and walk in, and what were the security guards doing at that time. And if the security guards were alert, they could have stopped this kind of menace. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेगीन लक्षांत आयले आनी बेगोबेग उपचार जाले जाल्यार ब्रेस्ट कॅन्सरांतल्यान कितलेशेच पेशंट वांटोवंक जातात. गोंयांत सध्या चलिल्ल्या 6व्या कॅन्सरांतल्यान साल्वार जाल्ल्या लोकांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनांत सगळ्यांचोच हो सूर आशिल्लो. Mandala Sardesai, promoter Muskan Foundation, to deliver the vote of thanks. And that's where foundations like NOW or Muskan, they have been doing a commendable job, and I deeply appreciate all their services. I have a couple of friends who have been cured completely of breast cancer. It's all because of early detection again, and also because of the positive frame of mind, and they've turned out to be stronger individuals with sheer willpower and perseverance. So these are beautiful success stories, and thanks for 3 months, and then keep all the child can leave for the education and tuition of the children. So which is not fair. No? So they also have to look Baba what is good for you, marry at the right time, have children at the right time, good breastfeeding. See, this can prevent only 30% of the cancer. 40 to 60-70% we don't know ourselves why it is happening. Because a lot of people come, doctor, I got 3 children, I have breast. WCI Mumbai, hosted by Kokarma Oncology Medical Trust, Kokarma Oncology Association, Anil Salgaonkar Foundation, Goa Cancer Society, Manipal. समलिंगी संबंधांचेर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या इतिहासीक निर्णयाक फॅशन डिझायनर वेंडर रॉड्रिक्सान उर्बेभरीत येवकार दिला. समलिंगी लोकांच्या हक्का खातीर तो फाटली 2 दशकां जाली झगडत आसा. तो म्हणटा समलिंगी संबंध दवरप्यांचेर आतां कोणूच बोट दवरपाक शकचे नात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णया खातीर फुडल्या पिळगेच्या हक्काचें संरक्षण जातलें. I wanted this verdict so badly because of that poor person, poor man on the street, and in some kind of remote village who did not have the courage. Do you know how many members of our community we have lost to alcohol, to suicides? It's very sad, and I think we deserve this dignity which the court has given us. Extremely delighted that the Supreme Court, in its wisdom, has given us a verdict that is both historic and happy for me, because for 20 long years I have been battling this topic. When people ask me
why are you fighting for this cause? Because you are openly gay and you are happy and you don't have any problems. I said, I'm not doing this for me. I am really doing this for future generations of young people that are going to benefit from this verdict. And they can grow up in dignity, with no fear, with no discrimination. And I think now that the Supreme Court has said that it's natural, and there's no argument left for anyone to point a finger. बायणातल्या 5 शाळांनी शुक्रारा नितळसाण मोहीम हातान घेतली. ह्या वेळार भुरग्यांनी वास्को शार नितळ आणि सोबीत दवरपा खातीर लोकांमदी जागृताय केली. पळयात पुराय बातमी. वास्को शार नितळ आणि सोबीत दवरपाचो हो ल्हानसो प्रयत्न अशें आदलो नगराध्यक्ष दीपक नायकान सांगले. शाळांतल्या भुरग्यांच्या माध्यमांतल्यान लोकांमदी बरी जागृताय जावपाक शकता अशेंय तो म्हणटा. आमी हांगा प्लास्टीक फ्री करूंक सोदता, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन परफेक्ट करूंक सोदता, आमी आमची एरिया क्लीन करूंक सोदता. एक स्कुलाच्या स्टुडंटाच्या माध्यमांतून सगळ्यांक एक मेसेज बरी वचूंक शकता की आपली एरिया क्लीन दवरपाक जाय म्हणून. आमी हांगा प्लास्टीक फ्री करूंक सोदता. त्या कारणान लागून ह्या बायणा एरियान जी 5 स्कूल आसा, हांव सगळ्या स्कुलांचे टिचरींक आनी स्कूल प्रिंसिपलांक एप्रिशिएट करता. तेंच्यांनी हो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा. आयज 5 स्कुलाचे स्टुडंट हांगा एक रॅली करपाच्या, फूल बायणा एरियेन तेंचे एक रॅली करपाच्या. ते रॅलीन तेंच्यांनी एक आपले बॅनर जाल्लेले आसा की प्लास्टीक फ्री करपाक जाय, गार्बेज डोर परफेक्ट जावपाक जाय, आपली एरिया क्लीन दवरपाक जाय. ही मेसेज लोकां मेरेन पावपाक लागून तेंच्यांनी आयज रॅली घातलेली आहा. ये हमारा वास्को सिटी में सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है. अगर बाकी से कंपेयर करें तो प्रदूषण मतलब इस बायना, वास्को, मांगूर यहाँ सबसे ज़्यादा कचरा है. तो इसे हम लोग को साफ़ रखना है. जैसे कि हमारा टूरिस्ट प्लेसेस बीच, बायना बीच, तो वहाँ पर अब टूरिस्ट कम होने लगे. किस लिए? इस कचरे की वजह से. और ये कचरा अगर हम यहाँ वहाँ फैलाते रहेंगे तो इससे हमें अस्थमा, टीबी, कैंसर इस कारण का सामना करना पड़ेगा. तो इसीलिए इसे लोगों को अवेयर करना है इससे. इसलिए ये अवेयरनेस पहले हम स्कूल स्टूडेंट से शुरू होगा. इसलिए हम लोग आज यहाँ पर अवेयरनेस देने के लिए ये रैली किए हैं. और जैसे कि अभी हम लोग थोड़े लोगों को अवेयरनेस कर चुके हैं सराउंडिंग में, लेकिन अभी इसे आप लोग भी फॉलो करिए. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बायलां आयोगान शुक्रारा पुलिसां खातीर पणजे आल्तिनार जागृताय शिबीर घेतले. भुरगीं आनी बायलांच्या शरणुकेच्या केशीन पुलिसांची भुमिका ह्या विशयाचेर निवृत्त न्यायमूर्ती डेस्मंड डिकॉस्टा, प्राध्यापक D.S. राव आनी पुलीस निरीक्षक सुदीक्षा नायक उलयली. गुन्यांवांचेर फकत पुलीसच उपाय काडपाक शकतात अशें न्यायमूर्ती डिकोस्तान सांगले. ताका लागून लोक आस्त दवरून तांचे कडेन येतात. देखून दर एकल्या तक्रारदाराची तक्रार पुलिशेन आयकून घेवपाक जाय. पुलिसांकडल्यान लोकांच्यो अपेक्षा ह्या विशयार राव उलयलो. राजकी फुडारी, NGO आनी बाकीचेय पुलिसांचेर दबाव घालतात अशेंय तो म्हणटा. पूण हाका लागून तांणी आपले कर्तव्य आनी नैतिकते कडेन दुर्लक्ष करचें न्ही अशेंय तो म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. शेनवारा संवसारभर फिजिओथेरपी दीस मनयतले. गोंयान आमकां फिजिओथेरपी मंडळ जाय अशें डॉक्टर केतन भाटीकार म्हणटा. तशेंच तांणी ह्या वेळार आनीकूय कांय मागण्यो केल्यो. सो वर्ल्ड फिजिओथेरपी डे निमित्तान म्हज्या गव्हर्मेंटाक इतलोच डिमांड आसा की जशें फिजिओथेरपीचे इंडिपेंडंट कावन्सील गुजरातान आसा, महाराष्ट्रान आसा, दिल्लीन आसा, तेलंगणान आसा, तशेंच गोंयान जावचें. कित्याक गुजरातचे चीफ मिनिस्टर जेन्ना आशिल्ले म्हणून आपले श्री नरेंद्र मोदीजी, तांणी गुजराताक सामकें पॉवरफूल स्ट्रॉंग इंडिपेंडंट कावन्सील दिले फिजिओथेरपीचे विथ डॉक्टर प्रिफिक्स. पण गुजरातचेच जर कावन्सील गोंयान हाडले, ज्याची फायल हांवें ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्टराक दिल्ली आसा, जाल्यार आमचे कावन्सिलाचें काम जातलें. गव्हर्मेंट इन्शुरन्स आनी फिजिओथेरपी हो इन्क्लूड करपाकूच जाय. बिकॉज दीन दयालान आज फिजिओथेरपी इन्शुरन्स महाराष्ट्रान आसा खुबशे स्किमीनी. कित्याक सगळ्या घरी लोकांक फिजिओथेरपीची गरज आसता. सो ही गव्हर्मेंटान जर स्कीम घेतली आनी गव्हर्मेंटान जर आमकां फिजिओथेरपी जर इन्शुरन्सान कवर केलो जाल्यार खुबशे गोरगरिबांक ही मदत जातली. फिजिओथेरपी हो पर्यटन वेवसायाचोय भाग जावपाक जाय अशें भाटीकारान मागला. टुरिझम मिनिस्टराक डिमांड आसा की एक बरो मॉडर्न फिजिओथेरपी सेंटर गोंयांत येवपाक जाय. गोंयांत टुरिझम, उदकाचें आकर्शण, त्याच प्रमाणे एक्वाथेरपी जी आसता, भितर उदकान ट्रेडमिल घालप, उदकान सायकल घालप, आनी वन ऑफ द टॉप मोस्ट मॉडर्न जर रिहॅब फिजिओथेरपी रिहॅब सेंटर्स मागीर गव्हर्मेंट केले जाल्यार हातूंत भरपूर प्रतिसाद आमकां ऑल ओव्हर द वर्ल्ड मेळटलो आनी हे टुरिझमाकूय बरें जातलें. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्याचो बंगलो बांदपाक दिल्ल्या जमनीर सध्या मुरगांव पालिकेन पोरन्यो गाडयो हाडून उडयल्ल्यान मुरगांव नगरपालिकेचेर टिका जावंक लागल्या.
ह्यो गाडयो पावणेर काडपाचे सगळे सोपस्कार पुराय जाल्यात. तशेंच भौशीक बांदकाम खात्याने तांचो अहवाल दिला. हो अहवाल नगरपालिका संचालनालया कडेन धाडला अशें मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडीस म्हणटात. बिल्डींग आसली अशें सांगलेलें की थंयसर एका वर्सा भितर सीओचो बंगलो जातलो म्हणून सांगून ती डेमोलिश केल्ली. आतां हांगा कितलीशींच वर्सां जालीं हांगासर तो बंगलोय ना काय ना. तेज्या परस हांगा म्युन्सिपालिटीन हाडून आपले ट्रक ओल्ड ट्रक हाडून हांगा डंप केल्लेले आसा आनी सगळे घाण दिसता हांगासर. आतां वास्को सिटी आसा, वास्को सिटीन मदीं तशें घाण पळोवपाक सुद्दां कोण भायलो येयलो, वास्को भायलो येयलो जाल्यार म्हणटलो कितें काय म्हणटलो. They were the condemned vehicles, junk vehicles, which were used by the municipality for several years, and they were just lying idle in some other places. आता हांवें ते सगळे एक कडेन हाडले आनी आमचो तो एक प्रोजेक्ट येवपा आसा चीफ ऑफ बंगलो. इट वॉज आयडल आनी ड्यू टू सप्ताह फेस्टिवल ते रस्त्यार आसा हाडून ते तिका दवरल्यो. आता तेजे ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ कंडेमनेशन हॅज बीन डन. PWD has already given their whatever reports, and I have forwarded this to the director of municipal administration to allow me to auction it. From my side, whatever requirement were there, I have complied. And now it is into DMA. DMA will give me the permission. Thereafter, I will advertise on the newspapers for an auction, condemnation auction, and all the things will go. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. त्या खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.